युवा आणि पंचायत लोकशायेचे मुळावण घट करपी घटक ह्या विशयाचेर गोंय विद्यापीठांत चर्चासत्र जालें. चर्चासत्रांत वांटो घेतिल्ल्या पॅनलिस्टांनी आपलो वेवसाय आनी दिसपट्टे जिणे कडेन संबंदीत गजालींचो तशेंच पंचायतींतल्या राजकारणाचो अणभव सांगलो. पिनेकल ह्या संस्थेन गोंय विद्यापीठाच्या पॉलिटिकल सायन्स फाट्याचे जोड पावलांनी चर्चासत्र घडोवन हाडले. शुक्रारा दनपारां 3 गोंय विद्यापीठात कार्यावळ जाली. गोंय सरकारी महाविद्यालय केपेच्या पॉलिटिकल सायन्स फाटेची मुखेली सिद्धी सेठ मशेलकारान बीज भाशण केलें. पिळगांवचे पंच वांगडी ललना गिमोणकार, बोगमाळचो उपसरपंच संकल्प महाले, ड्रीम कॅच इव्हेंटाचो धनी राहुल नायक, साळगांवकर कॉलेज ऑफ लॉचे विद्यार्थी जेन डिसोजा पॅनलिस्ट आसली. जाल्यार PS फोंडा महाविद्यालयाचो वांगडी प्रोफेसर अनिकेत कानोळकारान समन्वय साधलो. पळयात. Administration, it is in the hand of all the stakeholders. They have to implement, they have to execute the policies program. So their role is more important. There are many instances wherein the surveys were being conducted, reports were being submitted, but on that nothing is happening. So who is responsible? Of course, it is the stakeholder who is responsible for that. They have to take that responsibility for not doing that. Because everything is not in the hand of panchayat. Because panchayat powers are also limited. It is the administration who has to take all these things into consideration. That's what when I was initially talking some years back. The youth coming and casting their vote, that percentage was limited, but the election commission has taken this issue seriously. They started with the sweep activities, and now we can see youths are coming and they are casting their votes. So this is how it should be. Okay, so administration has to be alert and has to be responsive to the issues which are being put forth. फक्त माझ्या बापायचा सपोर्ट असलो. 2017 ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करून म्हाका आनीक शिकपाचें आसलें फुडें, पूण कांय कारणां खातीर म्हाका शिकपाक गावोंक ना. तर फायनान्शियल प्रॉब्लम. 2017 निवडणुकी लागीं पावल्यो. अशीच च्या पिवंक बसलेलें हांव आनी बापूय सांगपाक लागलो, पंचायत इलेक्शन लागीं पावलां, तूं रावता इलेक्शनाक गो. अरे देवा, म्हाज्या मनांतलें उलयलें, कित्याक हांव तांकां ओपनली हें सांगपाक शकनासलें, कित्याक म्हाजी तितली परिस्थिती नासलेली की तुमी तर जाणात आसतले की पयशे मोडून हें मोडून तें मोडून इलेक्शन जिखपाक जाता खंय. पण मागीर तुमकां सांगता हें खरें काय खोटें तें. बापायक ताऱ्या मार सांगलें, मातसो म्हाका चिंतपाक टायम दी रे म्हणून सांगलें. चिंतलें आनी सांगलें तांकां की हांव रावता, इलेक्शनाक रावता. 7 यूथ म्हाज्या वाड्या वयले 7 भुरग्यांक घेवन, भितर म्हाजे भावूय आसले. वाड्यार आमी भोंवपाक लागली. भोंवली तांकां सांगलें की आमी अशें करतली तशें करतली, तुमकां दोळ्या मुखार आमी सदांच दिसतली, इतलें तांकां आश्वासन दिलें. आनी तुमच्या कामा खातीर तुमकां हांगा थंय वयचें पडचें ना, तुमच्या दारान आमी तुमकां कितें तें हें करतली. सो जालें, निवडणुकी जाल्यो, सगळें जालें आनी निवडून येयलें. डेप्युटी सरपंच म्हणूनय जालें. 2.5 वर्साचो काळ डेप्युटी सरपंच म्हणून हांव आसलें पिळगांव गांवांत. ल्हानशा अशा गांवांत खुबशे बऱ्यो गजाली एक्सपिरियन्स येयल्यो, खूब बऱ्यो गजाली, थोड्यो वायटूय आसल्यो. वायट गजाल्यांक आमी सायडीक दवरया आनी बऱ्यो गजाली कितें जाल्यो त्यो पळोवया. I don't remember if you know, during the first lockdown, लोक भायर सरपाक शकनाशिल्ले घरा कडल्यान आनी लोकां कडल्यान ग्रोसरीज पावनाशिल्ल्यो, कांयच पावनाशिल्ल्यो. दॅट वॉज द टायम वी डिस्कस्ड थिंग्स. आमी फोनार रातचे रात एक वर डिस्कस करताले की आमी कशें करपाक शकता. फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस अ पॅकेज जी आशिल्ली तो संकल्प आशिल्लो. तेणे पॅकेज इंट्रोड्यूस केली आपल्या वॉर्डांतल्या लोकां खातीर आनी ते घरा कडेन व्हरून राशन पावयताले. ओके, वी वर देर. एल्डरली लोक आशिल्ले तांकां घरा कडेन व्हरून फोंड्यान आमी मेडिसिन्स म्हण सगळें पावयलां. दीस थिंग्स वी हॅव डन. आनी कशें बेश्ट्योच न्ही, दीस आमचो फायदो ना. कोणाक तरी व्हरून कितें पावप आमचो फायदो ना. तुका 4 दीस पेपरार फोटो येतलो, 2 दीस पेपरार फोटो येतलो, कितें येतलें पेपरार फोटो जावन, कितें जातलें. बट येस, दॅट सॅटिस्फॅक्शन दॅट यू हॅव डन समथींग फॉर सोसायटी, that satisfaction that you have helped someone, okay, that is amazing. When he asks us the question if we are interested to contest for the panchayat elections, and he also said that we do not have an answer, so I would like to say that I do have an answer. As a students, it to complete all these degrees, my degree
I require 5 years. So even after 5 years, you ask me where I will be, I'm going to be in my same college. So I have the burden to complete my journals. I have the burden to submit my seminars, etc., etc. So where will I get the time to go out and do, campaigns? Okay, supposing we say, okay, I'll stand for elections. But I will have to cancel my campaigning because I have to go home, complete my submissions. Tomorrow I have to go and present for my political science presentation. How am I going to do that? So you see, even the education system, it takes so long to complete our degree. Understood, to even do the master's degree. So when we will get time to go and sit for elections, there are rare people like Lalana, Sankalp and the others who are there. Rarely such people decide to go and be a part of panchayat. But me, yes, as I'm law, it's a service that I'll be doing to the society. Just say I finished my degree at 24, but now I need a job. Can I just not find a job and go and stand for elections? No, I cannot only rely on panchayat or cannot only stand for elections and use that as my bread and butter. I need to earn my spot. I need to get my job. गोवा 365 खातीर पणजेच्या नंबर चावरिया.